तुमच्याकडे कागदपत्र नसली तरी चिंता करपाची गरज ना। तुम्ही काळजान भारतीय आसात जाल्यार तुमकां कोणूच भायर काडपाक शकना। भाजपाचो म्हणयारो शाहनवाज हुसेन म्हणटा। मडगांवांतल्या भाजपाच्या 2 मुस्लिम फुडाऱ्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचेर त्याच्या कडल्यान स्पश्टीकरण मागलेलें। अशें असलें तरी त्यांच्या समाजातल्या कांय जाणांनी त्यांची बदनामी करपी पोस्टर लायल्ले। आपली बदनामी करप्या आड त्यांच्यांनी पुलिशेंत कागाळ केले। नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची माहिती दिवपा खातीर भाजपान मुस्लिम समुदाया वांगडा बसका घेतली। ह्या वेळार शाहनवाज हुसेन आणि उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार हजर असलेले। भाजपाचो फुडारी आणि अंजुमन इसाहुल मुसलमिनाचे वांगडी अशरफ पांडियाल आणि असलम शेख ह्या वेळार हुसेना वांगडा उलयले। पळयात ते कितें म्हणटात ते। कोई डॉक्यूमेंट ना हो, मन से, दिल से, शरीर से आप हिंदुस्तानी हैं, दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान से बाहर नहीं करेगी। एकदम देखिए, डॉक्यूमेंट ही सब रखना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम रखना चाहिए, अगर आपके पास आधार कार्ड रखना चाहिए। अच्छी बात है, कांग्रेसियों ने एक अच्छा काम किया, अफवाह फैलाई, आप लोग कागज पत्तर रखते हैं, लेकिन मान लीजिए बिहार में बाढ़ आई, ये सब डॉक्यूमेंट बह गया तो क्या आग लग गया? हमारे यहाँ तो झोपड़ी होती है गोवा, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, गोवा घूमने आए और बैग में रखा हुआ है और बैग बोट से गिर गया, फिर क्या हो? ओहो, मैं तो अब नहीं रहा हिंदुस्तानी, ऐसा होगा क्या? यही गलत बताया जा रहा है। शेख आणि पांडियालाची बदनामी करपी पोस्टर शारात लायल्ले। आपली बदनामी करपी आड ह्या दोगांनी मायणा कुडतरी पुलिशेंत कागाळ केल्या। थोडे आमचे कोण कोण हा पयलीं खंय तरी आमकां बरें बेश्टे बरें घुसपाक सोदता, तांकां कितें दिसता हेंच्यांनी कम्युनिटी लागून काम केलां। हांव मरे हांकां सांगपाक सोदतां, जितले कम्युनिटी लागून आमी काम केलां आनी मुखार करतले पयलीं हेंचें कट्टें सुद्दां आसपाना। हे मरे आमकां कशें करून डिफेम करप, आमची कामां कशीं बंद करप, आमी जेन्ना पळय मुखार सरता पयलीं आमचो पयलो हे करता लोक आमकां पळय मानतात पयलीं, हांकां कशें करून कशें सकयल पडप अशें म्हणून 2-3 जाण मनीस आहा। बॅनर पयलो लायलो पयलीं, बाबा हे बॅनर आमकां कोण सांगलें की तुमचे अशें बॅनर लायलें म्हणून, तर आमी पुलिसांनी हेजेर म्हणजे इन्क्वायरी जावपा जाय बॅनर लायलें तें, कळ्ळें न्ही? आमचे नांवांचेर तुमी कितें उलयता पयलीं असले आमी ते कोण लायला पयलीं ते आसतले हितून इनवॉल्व, तेंचेर इन्क्वायरी जावपा जाय म्हणून। हय, इन्क्वायरी जावपा जाय तेंचेर। पळय आसा ते आमचे हिंदुस्थानाच्या मुसलमानाक आमकां हें आसा, आमचे तेजे कितें तांकां प्रॉब्लेम जाता ते आमकां सॉल्व जावपा जाय, तांकां कांय जावपा जायना। हें हो हिंदुस्थान सगळे धर्माचो, सगळे जातीचो, सगळेचो, हितून कोणाकच त्रास जावपा जायना। आमी कोणाक सीएचे आमी सपोर्टाचे ना, आमी आसा कन्सर्न फॉर इनोसंट पीपल, जे लोक आसात जेंचे कडेन कांय ना तांकां ते त्रास जावपा जायना म्हणून हेजेर आमी सदांच आमचो आवाज आसतलो, आमी फायट करतले। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।